आसात तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आईज आम्ही परत भायर सरल्या. ह्या दिसान खुबशे व्हिडिओ जे आसा पळय ते तुमकां भायलेच पळोवपाक मेळटले न्ही, मेळटा आसतले. एक्चुअली कितें जाता घरा कडेन न्ही हांव रुटीन बी चड असो शूट करना, अशें करून खंय भायर सरता पळय तेन्ना शूट करता. मागीर तुमकां अशें दिसता ही डेली खंय ना खंय वचत आसता अशें म्हणून. बट अशें ना, डेली खंय ना खंय वचना. जेन्ना केन्ना भायर वता पळय तेन्नाच मोस्टली अशें करून हांव शूट करता. बायन न्हिदला म्हणून बायक पळोवपा पडटा. तर आतां न्ही सकाळची कितली जाली रे? 11:45 जाली हांगाच. सो 11:45 जाली काय, आनी आमी घरा कडेन ऑलमोस्ट 10 सुमार भायर सरलेली. तर पाडी पावली. आमी वता मारगांव आयज. तर बायेचो आयज अपॉयंटमेंट आसा डॉक्टरा कडेन, जस्ट रुटीन चॅकअप अशें. आनीक मातशी ताका न्ही थंडी बीन जाल्या, मातशें घरघरता, घर करता, न्हिदले कडेन बी आवाज येता नाकांतल्यान. आनी सेकंड थींग म्हणल्यार मातशी फीड बी घेता आसतना प्रॉब्लम जाता ताका. म्हळ्यार ते थंडी अशी करून गळ्याक लागता पळय तशी जाल्यार, नाक बी पॅक जाल्ल्या भशेन जाता रातची न्हिदतगीर बीन. सो म्हटलें खूब अशें व्हरूच नाशिल्लें डॉक्टरा कडेन. ताका रुटीन अशें मंथली बी व्हरता पळय, ह्या दिसांनी व्हरत नाशिल्लें. वॅक्सीन बी घातलेलें तेजे नंतर व्हरूच ना. सो म्हटलें ते थंडी जाल्यार ती दाखोवया आनी मातशें तेगेलें रुटीन चॅकअप जें आसा पळय न्हू तें बीन जातलें न्ही अशें म्हणून म्हटलें या अशें म्हणून. सो वता मडगांव वता. सकाळी बेगीन भायर सरली 9:30 अशें म्हण चिंतलेलें आनी बेगीन उठलेलें. हो आनी 5:30 उठलेलें. हांव तरी 7 उठलां. हो 5:30 उठून आपल्यालें सगळें केलें, आयन बियन करून सगळें करून रेडी आशिल्लो. बट कितें बाय जेन्ना न्हिदलेलें आसता पळय तेन्नाच कितें करपाक मेळटा बरे भशेन. मागीर कितें जाता, एकदां ते उठले म्हणटगीर मागीर न्ही कांय करपा दिना. आनी ते जेन्ना पळय उठ्ठा पळय सकाळ फुडें, जावं सकाळ फुडेंच न्ही अशें न्हिदून जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना तेजो मूड जो आसा पळय तो मातसो क्रँकी असो आसता. सो ताका मागीर मातशें पॅम्पर करपाक पडटा, एक 10-15 मिनटां ताका दिवपाक पडटा. सो मागीर तेगेलो मातसो मूड ओके लायक जालो की ना मागीर मातशें ते खेळटा बी. सो तशेंच जालें सकाळ फुडें ते उठले. तरी आयज लेट उठले तेन्ना रे. कितल्यांक उठले ते 8:30 सुमार उठला. हरशीं ते बेगीन 7 उठ्ठालें. 6:30 का 6:15 कितल्यांक उठलेलें. मागीर फीड घेतल्यान न्हिदलें पळय न्हू, हांवें बी ताका मातशें उठ्ठा तेन्ना धपडून न्हिदून दवरलें की उठलेलें कांय करपाक दिवपाना म्हणून. आनी तुमकां तर खबरच आसा घरा कडेन सकाळ फुडें म्हणल्यार कामां आसतात. भायर सरतलें म्हणल्यार तर आनीकूय चड कामां. सो देवाचें हेजें तेजें ब्रेकफास्ट करता मागीर जालोच तो मागीर टायम. सो 10 जालीं. एसी कितें बंद केलें रे, म्हाका गरम कसत फाटल्यान. गरम जाता आनी लोकांलें प्रमोशन जाता, म्हाजें डिमोशन बाबड्याचें. हांव फाटल्या सिटार पावलें. जेन्ना मा आसतालें तेन्ना मा घेवन बसताली ताका. आतां मा गेली की म्हाका फाटल्यान बसपा पडटा बायक घेवन आनी म्हाका फाटल्यान अनकम्फर्टेबल जाता. सो आसा बाय हें हांगासर पळयात न्हिदला दिसता तुमकां ना, दाखयता मागीर. आनी आमी आतां मडगांव पावतलीं. 11:30 बी म्हळ्यार पावतलीं दिसता. ट्रॅफीक भरपूर आसा, भरपूर म्हणजे भरपूर. आनी चडश्यो रेंट बायक रेंट कार त्योच दिसता वाटेर ज्यो आसा त्यो. सो म्हटल्यार एका आसूं मातसो लेट जाल्यार जावं सवकां या अशें म्हणून. पळयता मागीर मडगांव कशें कितें जाता तें. आनी एक्चुली जेवपाचो प्लॅन जो आसा पळय न्हू तो भायरूच आसा. पण आतां फर्स्ट टायम अशें आसा की आमी बायक घेवन खंय तरी जेवपाक बी वयतलीं. वचपाचो प्लॅन आसा. आतां पळोवया ते कशें रिएक्ट करता. हो म्हणटालो ते आमकां जेवपाक बी दितलें अशें म्हणटालो. कितें तरी म्हळ्यार अपॉयंटमेंट जालें तेजें सगळें जालें की पार्सल घेवन घरा कडेन वचून जेवया अशें म्हणून. हांवें म्हटलें नाका, पळोवया तरी ते कशें रिएक्ट करता तेजें. केन्नाय मागीर खंय अशें करून भायर सरलें जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातलो न्ही. सो या म्हटलें पळोवया कशें कितें रिएक्ट करता तें. अशें म्हटलां पळोवया जेवपा दिता काय खावपा दिता तें सांगता मागीर तुमकां कळटलेंच न्ही, तुमकां दाखयतलें. सो पयलीं डॉक्टरा कडेन वता. आनीक मातशें रुपा फुड्यांकूय वचपा जाय. मान कितें तरी पार्सल धाडून दिलां खंय तें कलेक्ट करपा जाय आनी मागीर मुखाल्लो प्रोग्राम. ओके सो चलो दाखयता तुमकां. सो हे पळयात बाय हांगासर न्हिदला, हेका न्हिदयला. आनीक हो हांगासर हाय म्हणट रे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सद्या गुड मॉर्निंगच आसा. आनी आयज पळय ट्रॅफीक भरपूर आसा. तरी आमी मातशी हें करून येयला. हेका म्हटलं आसूं सवकास बाय बीन असो न्हिदला न्ही, मागीर घडा जालें की ना उठ्ठा. तेका लागून आसा ट्रॅफीक बरें आसा ना रे, खूब ट्रॅफीक आसा. ओके सो चलो आतां हांगसर घाटार तरी आनी हांगसर तरी बरें. आतां एकदां बाळ्ळी पावलें मागीर ओवरटेकूय करपा मेळना, कांय करपा मेळना. ट्रॅफीक भरपूर आसतलें नावेली बिवेली.
ओके सो चलो मेळटा मागीर. मारगांव पावले आमी टायम 11:18 जाले आनी ट्रॅफिक पळयता हांगासर कितले ते इतले ट्रॅफिक लागले आमकां घाटां लागले आनी तशें की हांवें म्हटलेलेंच पळय बाळ्ळी पावतकीर मागीर काय हें करपाक मेळना. बाळ्ळी आनी भरपूर थांबून येवपाक पडलें इतले ट्रॅफिक सारकें. आनी मडगांव बी पळयात इतले ट्रॅफिक. ते सद्याक रावंड पण आसा पावर हावजा कडेन पावता म्हटल्यार म्हाका दिसता 15 मिनटां लागतलीं दिसता ह्या सर्कला कडेन आनी त्या सर्कला कडेन पावता म्हटल्यार इतलें ट्रॅफिक आसा सारकें. सो तरी बरी आमी मातशें टायमाच्या पयलीं भायर सरलेलीं अशें म्हणून नाजाल्यार आनी हें जाता आशिल्लें. मोप्यात हांगासर पांय हांगासर न्हिदला बायेच्या तोंडार न्ही सारकें वत लागता. हे हांगासर हांवें 2 हें लायल्या स्टील ह्या हितूंतल्यान बारीक हितूंतल्यान वत मारता तागे तोंडार हात धरून बसला हांव आतां इतलो वेळ जालो. हें काडी जाल्यार हांगच्यानय बी वत येता. सो पळोवया कितल्या पावता ती. हांगच्यान थंय पावपाक कितलो टायम लागता तो. बाय उठले भायल्या डॉक्टरा कडेन न्ही आमी वचूं ना अजून. टायम जो आसा पळय 1:45 जाले. तर भायली डॉक्टर जी आसा पळय न्हू ती हांगा आशिल्ली म्हळ्यार जे गायनेकाक आमी कन्सल्ट करताली पळय थंय. सो ती हांगा आशिल्ली म्हणून हांव म्हटलें म्हाज्या एक गायनेकाक एकदां चॅकअप करया बेश्टें रुटीन चॅकअप दाखोवया अशें म्हणून हांगा आयिल्ली आमी. सो हांगा तिका दाखयलें हें बेजारता पळय कशें. सो हांगा दाखयल्लें मागीर डॉक्टराक हेका व्हरूच नाशिल्लें डॉक्टरा फुड्या म्हळ्यार तिका दाखोवपा म्हाज्या गायनेका. सो व्हरोन दाखयलें गायनेक बी बरी खूश जाली. मातशें 2-3 मिनटां खेळयले बीन तेका न्ही रे. मम्मा भशेन दिसता हें डॉक्टर सांगता सारकी. रे बाबा डॉक्टर कितें म्हणटालो रे. सो आतां वता बायेच्या डॉक्टरा फुडें. हय हें आसून दाखयता तिका बरें. ती विचारता वळखता काय खंय तूं आपणाक तेका विचारता बरें हांसता म्हणून. सो तिचे फुडें वचून आयलें आनीक आतां हांगा वता हेजे डॉक्टरा फुडें बायक. सो पळयता डॉक्टराक गर्दी आसतली. हांवें कॉल केल्लो तिच्या क्लिनिकाक पिडियट्रिशनाच्या. ती म्हणपा ते रिसेप्शनिस्ट म्हणपा लागलो 12 येतली डॉक्टर म्हणून. सो मागीर पळयलें जाल्यार ती हांगा आशिल्ली ह्या हॉस्पिटलान कोणाची डिलिव्हरी आशिल्ली ताका लागून आयिल्ली खंय. सो आतां ती गेल्या पळयता कशें पेशंट आसा आनी कितें आसा. ते रश आसतलो 2 म्हणल्यार आसता ती. सो तेच्या नंतर मागीर ती 3:30 येता. सो म्हटल्यार हेका दाखोवया मागीर सोमतें जेवन बीन घरा वचपाक मेळटलें न्ही रोखडेंच. मागीर जेवन बिवन वता म्हटल्यार ती मेळचें ना न्ही ताका लागून 1:45 जाला ऑलरेडी. आनी बाय बीन इरिटेट जावपाक लागल्या ताका भायर व्हेल्लें न्ही. सो तें आतां म्हणटा भायरूच या गाडयांक नाका परत अशें म्हणून. सो वता पळयता कशें कितें तें. ओके मेळटा मागीर तुमकां. घरा कडेन पावली आमी आनी तुमकां दाखयता कितें चल्लां तें. हांगसर गाडी घेवन भोंवता घू घू करून दाखयता. पळय सारकी आमी हांगा विशाला ट्रॉली घेवन गेल्ले अशें सामान काडपाक. आतां हो स्ट्रोलर आयज व्हेल्लो. आतां वता आसतना व्हेल्लो स्ट्रोलर सो दॅट आमकां रेस्टॉरंटाक बी गेले जाल्यार बऱ्या पडटलें जेवपा टायमार बी अशें म्हणून. बट आमी घुंवन लास्ट न्ही कंदिलांकच गेली आनी कंदिलां तें वयर वचपा पडटा न्ही. सो स्ट्रोलर व्हरूं ना. अशें चिंतलें की थंय सोफा आसा न्ही थंय घालतलें एका तेजेर आनी आमी जेवतलीं म्हणून. बट आयज इतलो रश आशिल्लो की ना आमकां सोफा जो आसता पळय सोफा हें बसपाचें तें आमकां मेळूना फूल आशिल्लें. सो ते 3-6 जाणांचो आनी आमी 2 जाण आशिल्ले न्ही. बट स्टील आमकां ताणें म्हटलेलें वेटरान दिता म्हणून. बट वेट करपा जाय नासलें भूकय लागलेलो टायमय जाल्लो खूब. सो ताका लागून आमी म्हटलें सद्या ऑर्डर दिली तेन्ना आनीक ऑर्डर येता म्हणल्यार पळोवया म्हटलें खाली जाता काय. बट खाली जालें ना. सो दॅट आमी एडजस्ट करून जेवलीं. आनी हांव हेका अशें करून हातीर धरून जेवलें म्हळ्यार हांव जेवीसर रावलें आनी मागीर हेजे कडेन दिलें हांव जेवलें. अशें करून आमी जेवलीं. स्ट्रोलर व्हेल्लो
स्टील इतले उठा कशें काडून जेवली. आनी कितें काय म्हटल्यार ही हांगसर घू घू करून भोंवता दोगांय. हें पळयात हांगासर हेंकां घरांत भोंवपाक येतला हो स्ट्रोलर जो आसा तो आतां. घरां भोंवता मम्मी सांगता. आनी दोगांय भोंवता ही आतां. मम्मी सांगता गेला भोंवता काय आमी. पयर ताशाल्या चेड्याल्या बड्डेक गेली टेट्रिकाल्या तेन्नाय बीन हें केलां. त्या दिसाय बी काडूना गाडयेनूच दवरला. आनी हांव म्हणटा तूं हातीर घालून ताका न्हिदयता तो स्ट्रोलर हाड आनी घाल रे म्हटल्यार ना हातीरूच घेवन हें केला. आनी आयजूय बी व्हेला आनी हाडला. आनी घरांक एवरी टायम घू घू करून भोंवता दोगांय. आनी भायर वयतकीर हो ना हातीरूच घेवन भोंवता ताका. आनी आतां पळय तें बसून खेळटा तितू भितर. आनी तुमी म्हणटली आतां घरा कडेन पावली जेवली आनी डायरेक्ट घरा येयली काय म्हणटर हय जेवली. मातशी रुपा फुड्या गेली. तुमकां सांगलें न्ही रुपा फुड्या वचपाक जाय म्हणून. सो रुपा फुड्या मातशी गेली. मान कितें पार्सल धाडलेलें सो तें कलेक्ट केलें. तेज्या रुपाचें वायण बीन आशिल्लें तें घेतलें आनी डायरेक्ट येयली घरा कडेन. घरा कडेन येता आसतना म्हण कितें शूट करपाक मेळूच ना. पयलीं म्हटल्यार हें न्हिदलें म्हळ्यार खानारूच न्हिदलें सकयल दवरल्यार रावना जालें. सो मागीर वाटेर ब्लॉक पडलें घाटार सामकें इतलो रश इतलें ट्रॅफीक जॅम सामको म्हळ्यार ट्रॅफीक जें आसा तें आडोवन दवरलेलें. रिजन कांयच खबर ना एक्सिडंट जालो काय कितें कटींग करताले भिताले कांयच खबर ना. फक्त आमी वरभर तरी उरलीं न्ही रे. 1 वर सुमार हालनासतना जाग्यार हेजो सा रडोवन सांगवार. आनी आमगेलें अशें एकदां गाडयेन बसले गाडी चलत रावपाक जाय ती थांबपाक जायना तशें. मागीर आमी ना जाल्यार मागीर रडपाक स्टार्ट करता. सो रडोवन सांगवार कशें आयकना फीड घेतलें. फीड घेयना न्हिदोवपाक गेल्यार न्हिदना देंवया म्हणटा सकयल भायर. आनी इतलें ट्रॅफीक इतलें रश आनी लोकांनी हेवटेन तेवटेन गाडयो हाडून लायल्या. आनी सगळ्यो भायल्यो गाडयो म्हळ्यार हेका हांव घेवन देंवलें ना सकयल. आनी भायर गरमी अशी न्ही म्हण हेका भितर एसी लावन दवरल्या हें कशेंच रावना सारकें रडोवन सांगवार. 1 वर बरें नाका केलें. केन्ना काय घरा पावल्यार पुरो जालें. मागीर थंयच्यान ट्रॅफीक चल एकदांचें सुटली थंयच्यान येवन घाट काबार करून काणकोण पावता म्हळ्यार मागीर हें न्हिदलें. मागीर रडलें जाम जालें आनी न्हिदलें. मागीर तशेंच खानार घातलें आनी घेवन येयलें हेका. केन्ना काय घरा पावल्यार पुरो जालें सारकें. इतलो आयस म्हळ्यार वाटेर इरिटेट केलें ताणें. इरिटेट म्हळ्यार तेजी बी चूक ना. इतलें ट्रॅफीक इतलें 1 वरभर कितें म्हणून भुरगीं रावतलीं बेजार येवची ना ताका लागून. आतां हें उठलां आनी खेळटा मातशें म्हळ्यार रडटालें उठलेलें न्हू तें मातशें क्रँकी जावन आशिल्लें. आतां हेणें मातशें स्ट्रोलरान घालून भोंवून येतकीर आतां हें खेळटा. सो हांवें सामान हाडून उडयलां सगळें तें काडून जाग्याच्या जाग्यार दवरता. मान कितें धाडलां तें बी पळयता. वायन धाडलेलें रुपान तें काडून दवरलां सगळें. ओके चेंज बी कांय करूना. सो चेंज बी करून घेता सगळें हें करता आनी मेळटा तुमकां. आयज म्हळ्यार खूब असो टायर्ड असो जालो दीस. म्हळ्यार आमी जे डॉक्टरा कडेन गेल्ली पळय बायेच्या त्या डॉक्टरा कडेन खूब रश आशिल्लो. भरपूर गर्दी आशिल्ली. सकाळ फुडें गेले न्हू थंय तिचे फुडें रशीच आसता. सांजचे गेले न्ही तितलें रश आसना. पूण आमी आयज सकाळी फुडें गेल्ली न्ही खूब रश आशिल्लो. सो दाखयलें रुटीन असो मंथली चॅकअप. तेच्यान मातशी थंडी जाल्ली न्हू तें बी सांगलें तेणें. मातशें थंडेचें एक मेडिसीन दिलां आनी पयलींचें थोडें मेडिसीन आशिल्लें तें चेंज केलां. म्हटल्यार कितें आतां मातशें पयलीं तेगे न्यू बॉर्ना मागीर ते हेजेर दिल्लें न्ही तिणें. आतां मातशें तेका 3 months कंप्लीट जाले. सो आतां मातशें तिणें मातशें तेज्या मातशें स्ट्रॉंग अशें मेडिसीन दिलां. सो तें थोडी मेडिसीन आशिल्ली चेंज बी केलें बरें जालें ना. आनी सगळें चॅकअप केलें आनी येयलीं आतां जेवन बी. आनी आमकां थंयच खूब टायम जालो डॉक्टरा कडेनच. आमी 2 म्हळ्यार थंयच आशिल्लीं दिसता न्ही रे पिडियट्रिशना फुड्या. हय 1:45 म्हळ्यार 1:45 आमी भितर गेल्या. सो मागीर ती सांगपाक लागली तिका येवपाक लेट जालो. आयज खंय तरी डिलिव्हरी म्हळ्यार कोणाली डिलिव्हरी आशिल्ली थंय गेल्ली खंय ती. मागीर थंयच्यान नोबलान गेली म्हळ्यार जे कडेन हांव गायनेका कन्सल्ट करता थंय गेली. थंय एक डिलिव्हरी आशिल्ली अशें करून टायम जालो खंय तिका. सो जालें फायनली सगळें. आतां वता थोडेंशें सामान काडून दवरलें. थोडें काडून दवरपाचें तें काडून दवरता. चेंज बी करता. हेणें चेंज केलें बायेक चेंज करूना. करता ताका मातशें फ्रेश करता पुसून बिसून. दीसभर घामान जाम जाता न्ही ताका लागून. आनी मेळटा तुमकां पळयता न्हिदता जाल्यार. ओके करनाका चल चेंज करुया.